कोरगाव कमलेश्वर हायस्कुलांतल्यान 2013 सालान यशवंतराव विद्यापीठान डिग्री कोर्स केल्ल्या विद्यार्थ्यांक अजूनय सर्टिफिकेटां मेळिल्ली ना। 4 वर्सां जाली तरी तांकां डिग्री सर्टिफिकेट दिल्ली ना। संबंधित प्रशासनाक सांगल्यार कोण काना मनार घेयना म्हण कागाळ नारायण हिरोजी हांणी केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही एफआयआर करता, आम्ही स्टुडंट जाल्यार आम्ही हेल्प करता तुका केन्ना करतास की आता 4 वर्सां आम्ही इतले पाशास काढले आणि आमकां धाकटे आम्ही खंय तरी शिरता आम्ही सर नागे आसा हांव कमलेश्वर हायस्कुलान यशवंतराव मुक्त विद्यापीठाची डिग्री एप्लाय केली, एग्जामी बसलेलो 2013 आम्ही कंप्लीट केली। आज जवळ जवळ 4 वर्सां जाली आमकां फक्त मार्कशीट दिला। ते मार्कशीट आम्ही पास आसा म्हणून दिला, पूण डिग्री सर्टिफिकेट दिवपाक तो ह्या म्हयन्यान मेळटली, फुडल्या म्हयन्यान मेळटली अशी 4 वर्सां घालयल्यात, पूण अजून तेजेर लिगली रिप्लाय कांयच ना। आमी थ्रू एडवोकेट सुद्दां ताका आमी नोटीस धाडून पयली आमचे कमलेश्वर हायस्कुलांत चेअरमॅन प्लस प्रिंसिपल हांकां CC कॉपी प्रिंसिपलाक धाडली आनी चेअरमॅन तेची रिप्लाय धाडूंक ना। प्लस आमी यशवंतराव चव्हाण नाशिकाक लेटर धाडलें, तेचे आमकां रिप्लाय दिवंक ना। प्लस आमकां म्हणलें तुमची डुप्लिकेट DD धाडा की पोस्टान धाडलेली तुमकां मेळोंक ना। तेन्ना आमी 300 रुपयाची DD काडून रजिस्टर AD नाशिकाक धाडली, ती आमची DD पास जाली, पूण तेचोय आमकां रिप्लाय येवंक ना। तेन्ना आयज आमी सगळे आमचे भुरगे कलेक्ट करून आमी परत येयले मेळपाक। तेन्ना तेणी आमकां आतां आश्वासन दिलां की ह्या म्हयन्या भितर आपूण एप्लाय करून तुमकां हाडून दिता म्हणून। हांव सेम 2013 एप्लाय केल्ली, सेम परिस्थिती पास आउट सर, कांयच रिप्लाय ना अजून मेरेन। आमी खूब करस्पॉन्डन्स करत आसा, कांयच आमकां हें मेळना हेचेर। आपूण ट्राय करता अशें म्हणटा, म्हटल्यार काय हेचे मुख्य आमकां मेळोंक जाय ते मेळत ना न्ही सर्टिफिकेट बी। हांवें 2013 हांगा TY BCom पास केल्ली आसा, पूण मार्कशीट तरी इश्यू जाल्या त्याच वर्सा। पण मागीर विचारलें की पासींग सर्टिफिकेट कितें जालें, मागीर कन्वोकेशन सर्टिफिकेटीचें कितें जालें, जाल्यार ते म्हणटा की अजून इश्यू जावना म्हणटा। सो आतां ह्या गोश्टीक 4 वर्सां जाल्ली आसा। आमी प्रिंसिपल कमलेश्वर हायस्कुला कडेन येत आसा, फोन करता, मिटींग घेता आनी कितें करता, जाल्यार एवरी टायम आमकां हेच एन्सर मेळटा की आमी आमचे प्रयत्न करता, आमी नाशिकाक वयता, आमी हे करता, आमी ते करता, पण अजून पर्यंत 4 वर्सान अजून काय आमकां ती सर्टिफिकेट मेळलेली ना आसा। सो हांव मागता की सरा कडेन सरान कितें तरी हे घेवचें, एक्शन घेवची आनी 3 ते 6 म्हयन्या भितर कितें तरी घेवन आमची सर्टिफिकेट आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक मेळोवन दिवचे। 71 स्टुडंट आसा टोटल, म्हणजे BA TY BA आनी TY BCom धरून। सो अजून कोणाकच इश्यू केल्ली ना मार्कशीट। हे जर आमकां मेळना जाल्यार आमी एक तर आमी MLA तांकां मेळटले, तेंच्या कानार इश्यू घालतलो, नाजाल्यार मागीर आमकां फुडें नाशिकाक वयचें पडटलें।